सोमारा सकाळ सावन महाशिवरात्रीचो उत्सव सुरू जालो. शंकराक दुधाचो अभिषेक घालपाक सकाळ सावन शंकराच्या देवळांनी लायनी लागिल्ल्यो. साखळे हरवळ्यां, पोन्न्या गोंया बायगिणी, कानोळे शिकेरी, पोन्न्या गोंया गोमंतेश्वर, बस्तोडे सिद्धेश्वर आनी बांदेश्वर, जामावले, फातर्प्या, रामनाथी, नागेशी, मंगेशी सगळ्या देवळांनी फांतोडेर सावन शंकराक अभिषेक सुरू जाले. पळयात गोंयची महाशिवरात्र. उदय शिरोडकर, श्री शंकर देवस्थानचा अध्यक्ष. आज आम्ही महाशिवरात्री उत्सव निमित्त मोठ्या संख्येन हांगा आमी आयज उत्सव साजरो करता. कालच आमचो वर्धापन दिन जालो. आमचं काल 58 वर्सां ह्या देवळाक पूर्ण जाली. तशेंच काल आमचो नवीन देवूळ स्थापन करून आमकां 8व्या वर्सा वर्धापन जालें. आमकां गोव्यातूच न्हू, गोव्याच्या भायरसून सुद्दां आमकां खूब भावीक आमकां अशे ह्या जागृत देवस्थानाक भेट दिता. खूब जाणांची अशी कामां जाल्ली आसा जे भावीक स्वतावन आमचे देणगी रुपान आमकां देवाक दिता. आनी आमचे शिवरात्र महोत्सव म्हणजे आमचो एक मोठो ताळगांव परिसरान जातलो आसा. तसोच पणजे ते ताळगांव परिसर अख्खे गोंयान जशें आमकां उत्सव साजरो करता तसो त्याच परस आमी ताळगांव हो उत्सव साजरो करता आनी आमकां हेचो मोठो प्रतिसाद मेळटा. आनी त्या बद्दल आमी मुख्य आमचें आकर्शण म्हणजे शिवरात्रेक सगळे कडेन जे दूध भावीक घालता तेजें आमी वैशिश्ट म्हणजे फाटल्यान आमच्या थंयसर सगळ्या भाविकांक आमी कापाक तांकां आमी पिवपाक दिता. तें एक आमचें हांगा ह्या देवस्थानाचें वैशिश्ट आसा आनी तें आमच्या खूब भाविकांक तें आमचें म्हत्व ह्या देवळाच्या त्या बद्दल कळयलें आसा. तें आदार आमकां खूब म्हत्व आमकां ते धन्यवाद दिता त्या बद्दल. सगळ्यांक तें दूध जे नैवेद म्हणून आमकां पिवूंक दिता आमी सगळ्यांक. हळडणेचो आमदार दयानंद नार्वेकारान आपलो जाहीरनामो जाहीर केलो. मनोहर पर्रीकारान 8 म्हयन्यां भितर कालवी पूल बांदून दाखयत जाल्यार आपूण राजकारण सोडटां अशें आव्हान नार्वेकारान पर्रीकाराक दिलां. नार्वेकार म्हणटा भाजपा कालवी अपघाताचें वगीच राजकारण करता. तो म्हणटा कालवीचो पूल 2008 आपणे पास करून घेतिल्लो. It's very bad on the part of BJP to make political capital of dead bodies. Because I have been working there, I know my village, I love my people. And last 2 days we have stopped campaigning everywhere during BJP regime for this bridge, Kalvi Aldona bridge, because त्या टायमार म्हाका हो ब्रिज सँक्शन जालो ना त्या 3 वर्सान. Neither I got a assurance about that bridge. So 2007 हांवें लोकांक तो म्हाज्या जाहीरनाम्यान प्रॉमिस केलो. आनी आनंदाची गोष्ट आसा की तो ब्रिज आमच्या गव्हर्मेंटान 2008 सालान 2007 ते 2008 सालान ब्रिज अप्रूव जालो. He is a learned man. He should have not made a statement that I will give you bridge in 8 months' time. It is not possible. Whereas he is MLA or whether he becomes Chief Minister, either I will resign or let him resign. Chalo. I give open challenge to him. Let him make it in 8 months' time. I will go home. One single person who has delayed NOC for land acquisition is Melvin Fernandez. I am making it very clear. I have not left Kalvi. Neither I have neglected Kalvi. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.